I want to let you know and let the whole society know that this is the first ever woman AA who lived a life of sobriety for the last 14 years, who dared to say, I was an alcoholic, now I stopped drinking for the last 14 years. And this is her 14th anniversary of her sobriety. So we are inviting the whole Goan society who have this problem in their families to come out of their houses, their hidden lives and their struggles, and say to the whole society that I am alcoholic, but I need the help of Alcoholics Anonymous AA hand to help me and also live a sobriety life of sobriety like her. Become a loud voice to the whole society that more women will receive help and live sober life. कुठ्ठाळे गांवांत आता 30 वर्सां जाली प्रॅक्टीस करता आणि इट इज मोर ऑफ वुमन ओरिएंटेड प्रॅक्टीस आणि खूबदां अशें नोटीस केलां की बायलांय आल्कोहॉलीक आसतात हे एक्सेप्ट करिना पयलीं म्हणचे जाल्यार सोसायटी इवन द फॅमिली इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम एक जर दादलो आल्कोहॉलीक आसत न्ही जाल्यार ती बायल ताका घेवन दोतोरा कडेन येता जावं भुरगीं दोतोरा कडेन येता जेन्ना एक बायल आल्कोहॉलीक आसता तेन्ना घोव तिका दोतोरा कडेन हाडून लजता जावं भुरगीं सुद्दां लजता सो तेन्ना ह्या बायलेन कितें करचें शी हॅज टू सफर सायलंटली सो वुमन आर द सायलंट सफरर्स वेदर दे आर आल्कोहॉलिक्स ऑर वेदर दे आर वायफ्स ऑफ आल्कोहॉलिक्स सो अशी परिस्थिती सोसायटीन जाल्ली आसा आनी म्हज्या गांवांतल्या प्रॅक्टिसीनूय हांव खुबदां अशी बायलांक मेळिल्ले आसा जे तांणी अंतरकरणांतल्यान म्हजे कडेन उलोवन म्हाका सांगलां की आमी सोरो पितात अमूक अमूक कारणांक लागून म्हाका खूब बरें दिसता की अल्कोहॉलिक एनॉनिमसान बायलांक स्पेशली बायलां खातीर एक ग्रूप ऑर्गनायज केला की तितूंत भितर ज्यो बायलो अल्कोहॉलिक सफरींग म्हणजे सोरो पितात आनी तांकां हेल्प आनी तांकां लजूय दिसता मुखार सरपाक सो तांकां ह्या ग्रुपा कडल्यान खूब आदार मेळटा आणि ते आपल्याले लायफ बरें करपाक शकता सो जाता तितले बायलांनी मुखार सरचे आणि ह्या ग्रुपाक येवचे सो दॅट की तेंचे सोऱ्याचे जे व्यसन जे आसा ते ना जावन तेंचे लायफ खूब बरें जावंक शकता सो आय रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज ऑर वुमन जी मुखार सरून तेणी ह्या ग्रुपाचो आदार घेवचो आनी आपले लायफ मुखार बरें करचें.